आंतरराष्ट्रीय पोस्टांतल्यान बेल्जियमांतल्यान MDM ड्रग्स ऑर्डर केल्ल्या प्रकरणात मुंबय कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीची कारवाय। सापळो रचून तिगांक अटक, तिगांतले 2 जाण गोंयकार तरणाटे। नेमके हे प्रकरण कितें पळोवया स्पेशल रिपोर्ट। गोयचे नाव ड्रग्सात सामके बदनाम जाल्ले असताना 2 गोंयकार तरणाट्यांक ड्रग्सातले एके मोठे कारवायेत पुण्या अटक। मुंबईचे विदेशी पोस्ट ऑफिसान आयिल्ले एका पार्सलात ड्रग्स आशिल्ल्याची माहिती मुंबई कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीक मेळिल्ली। हे माहिती वेल्यान कस्टमाची स्पेशल ब्रांच 3 तरणाट्यांमेरेन पावली, जातून 2 गोंयकार तरणाट्यांचो आस्पाव आसा। बेल्जियमांतल्यान मुंबई विदेशी पोस्ट ऑफिसात आयिल्ले एक पार्सल। हे पार्सलात 230 ग्रॅम MDMA ड्रग्स आशिल्ल्याची मुंबई कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीक मेळिल्ली खबर। 230 ग्रॅम MDMA ड्रग्साचे मोल आशिल्ले 67 लाख। हे पार्सल पुणे येरवड्याच्या एका तरणाट्याच्या नावार आयिल्ले। मुंबई कस्टमाचे खासा पंगडान हाची माहिती केंद्रीय गुळी वखदा विरोधी पथकाक दिली। NCBचे मान्यताय मेळे उपरांत बनावट पार्सल तयार करून ते पुणे येरवड्याच्या पत्त्याचेर धाडपाचे ठरले। हे वेळार सापळो रचून पुणे पार्सल व्हरपाक आयिल्ल्या तरणाट्याक पुलिशेन ताब्यात घेवन केली चौकशी। हे चौकशेंत तरणाट्यान आपल्या सयत हेर 2 साथीदारांची दिली माहिती। अटक केल्ले तिगांतले 2 गोंयकार तरणाटे। तिगांय आड गुन्यांव नोंद, फुडलो तपास सुरू। धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार तिगांतले 2 जाण गोंयकार तरणाटे आसात। एकलो गोंयच्या एका आदल्या उपनगराध्यक्षाचो पूत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।